दर वर्सा प्रमाण ओनूय धावकोणचो रस्तो उदका पोंदा गेला। फाटल्या वर्सा थळाव्या आमदाराच्या हाजेरींत मुख्यमंत्र्यान धावकोण गावाक भेट दिल्ली तेन्ना पर्यायी रस्तो बांदून दिवपाचें उतरूय दिल्लें। मात ओनू दुसरो पावस आयलो तरी पर्यायी रस्त्याचो फातर सुद्दां घाल्लो ना। ओनू परत रस्तो उदका पोंदा। सरकारान आतां तरी लोकांचो विचार करून पर्यायी रस्त्याची वेवस्था करची म्हणून थळाव्यांची मागणी। धारबंदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या गांवांत धावकोण गांवांत आसा ते जे धावकोण गांवांत मोठ्या प्रमाणात खंडेपण नदीची उदक सतत भरत आसा। वर्सांच वर्स हांगा उदकाची परिस्थिती हीच जाल्ली आसा। रस्तो हो सकयल आसल्या कारणान पूर्ण रस्तो पाण्या खाली वयता। जेन्ना गेल्ले फावटी प्रत्येकाच्या घरांत उदक भरलेलें आनी हाहाकार भरलेलो। गेल्या वर्साक जेन्ना सीएम मुख्यमंत्र्यांनी आमचो गणेश गांवकार आमदार जेन्ना ह्या गांवांत आयलो तेन्ना सीएमान आश्वासन दिल्लें की अशीच परिस्थिती आसल्या कारणान आमी हो रस्तो तुमकां वयल्यान काडून दिता। पूण आज पर्यंत तरी ह्या रस्त्याची ह्या रस्त्याच्यान तेंची कांयच जाल्लें ना। आज पर्यंत ह्या लोकांक अशेंच उदकांच्यान वाट काडीत नाजाल्यार डोंगरांतल्यान सायडींतल्यान काजूंतल्यान वाट काडीत गांवांक वयची पडटा। जेन्ना आतां आयकूं येयलां की जवळ जवळ हे खांडेपार नदीची उदक जे पातळी वाडल्या ती 6 मीटर वाडलेली आसा आनी 1 मीटर वाडीत जाल्यार प्रत्येकाच्या घरांत उदक घुसपाची शक्यता आसा। एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।